आमकां ताळण्यात पडू दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोच तेसा ओस्तरामध्ये तू सदोक आणि सदोक तुझो आपूच जेजू. भगवंती बरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोच तेसा ओस्तरामध्ये तू सदोक आणि सदोक तुझो आपूच जेजू. भगवंती बरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोच तेसा ओस्तरामध्ये तू सदोक आणि सदोक तुझो आपूच जेजू. भगवंती बरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोच तेसा ओस्तरामध्ये तू सदोक आणि सदोक तुझो आपूच जेजू. भगवंती बरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोच तेसा ओस्तरामध्ये तू सदोक आणि सदोक तुझो आपूच जेजू. भगवंती बरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोच तेसा ओस्तरामध्ये तू सदोक आणि सदोक तुझो आपूच जेजू. भगवंती बरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोच तेसा ओस्तरामध्ये तू सदोक आणि सदोक तुझो आपूच जेजू. भगवंती बरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोच तेसा ओस्तरामध्ये तू सदोक आणि सदोक तुझो आपूच जेजू. भगवंती बरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोच तेसा ओस्तरामध्ये तू सदोक आणि सदोक तुझो आपूच जेजू. भगवंती बरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोच तेसा ओस्तरामध्ये तू सदोक आणि सदोक तुझो आपूच जेजू. भगवंती बरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बगोश आमकां निवार आमकां एम कोणाच्या उज्यांतली व स्वर्गांतल्यान करून चोरगार जातल्या. तिसरो मिस्तेर सौम्य जेजू क्रिस्ताच्या मस्तकार काट्यांचो मुकुट घातलो. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळयेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे दया आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येसू. भगवंत मरे देवाचे माई पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे दया आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येसू. भगवंत मरे देवाचे माई पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे दया आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येसू. भगवंत मरे देवाचे माई पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे दया आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येसू. भगवंत मरे देवाचे माई पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे दया आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येसू. भगवंत मरे देवाचे माई पापियां खातीर विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे दया आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येसू. भगवंत मरे देवाचे माई पापियां खातीर विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे दया आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येसू. भगवंत मरे देवाचे माई पापियां खातीर विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे दया आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येसू. भगवंत मरे देवाचे माई पापियां खातीर विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे दया आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येसू. भगवंत मरे देवाचे माई पापियां खातीर विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेच पो तुझ्या त्यांसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव पूज्य येसू भाग्यवती मरे देवाची माई आपापल्या हाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या आधी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ मज्जा जेसू बगो शमका निवारम कायम कोणाच्या उच्चांतनी व सरकार सगळ्या आत्म्यांक करून सोड गरज असलेल्या चवथो मिस्तेर सोमी जेजू ख्रिस्त सोडलो कारवार दोंगरार घेवन आपल्या कांधार तो बारातीक कुरीस आमच्या बाप्पा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझ्या राज्य आमकां येवं, तुझी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आणि आमचो दिसपटो गिरा सायज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आणि आमकां दाळण्यात पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच्या तेंसा उस्तरेमध्ये तू सदो आणि सदो चापूचे येसू. भगवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच्या तेंसा उस्तरेमध्ये तू सदो आणि सदो चापूचे येसू. भगवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच्या तेंसा उस्तरेमध्ये तू सदो आणि सदो चापूचे येसू. भगवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच्या तेंसा उस्तरेमध्ये तू सदो आणि सदो चापूचे येसू. भगवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच्या तेंसा उस्तरेमध्ये तू सदो आणि सदो चापूचे येसू. भगवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच्या तेंसा उस्तरेमध्ये तू सदो आणि सदो चापूचे येसू. भगवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच्या तेंसा उस्तरेमध्ये तू सदो आणि सदो चापूचे येसू. भगवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच्या तेंसा उस्तरेमध्ये तू सदो आणि सदो चापूचे येसू. भगवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच्या तेंसा उस्तरेमध्ये तू सदो आणि सदो चापूचे येसू. भगवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच्या तेंसा उस्तरेमध्ये तू सदो आणि सदो चापूचे येसू. भगवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा पिता आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ मजा जेसू बगो शमका निवारम कायम कोणाच्या वचनांनी और सरकार सगळ्या आत्म्यांक करून चड गरज असलेल्या पांचवो मिस्तेर सोमी जेजू क्रिस्ताक सोडलो कुर्सा दोगा सोरा मोते आणि सगळे सोबे मासार आणि आकवार मरीच्या दिश्टी मुखार. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य आमकां येवं, तुझी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालीम पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव पूज्य येसू. भाग्यवती मरे देवाचे माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव पूज्य येसू. भाग्यवती मरे देवाचे माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव पूज्य येसू. भाग्यवती मरे देवाचे माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव पूज्य येसू. भाग्यवती मरे देवाचे माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव पूज्य येसू. भाग्यवती मरे देवाचे माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
नमान मरिये कृपेन बलोले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो उत्सव पूज्य येसू भगवत मरे देवाचे माई अपाप्या गाती विनंती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलोले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो उत्सव पूज्य येसू भगवत मरे देवाचे माई अपाप्या गाती विनंती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलोले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो उत्सव पूज्य येसू भगवत मरे देवाचे माई अपाप्या गाती विनंती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलोले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो उत्सव पूज्य येसू भगवत मरे देवाचे माई अपाप्या गाती विनंती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलोले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो उत्सव पूज्य येसू भगवत मरे देवाचे माई अपाप्या गाती विनंती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आधी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या जेसू बगोश आमकां निवार आमकां एमकाणाच्या उज्यांतली ओ सगळ्यात सगळ्या आत्म्याक गो करून चड गरज आसलेल्या नमन एका कुतीचे माई तुझे आमचे जिवीत अमृत आणि बरसो आम्ही पडदेशी बालकां तुका उलो मारता येदुकाच्या कोणान संस्कार सोडून दोन करून माई तुका प्रार्थाव. आमचे दयाळ शरातीनी तुझी काकुतीची नदर घाल तू खानवाले तू घाल तुझ्या बापान मरिये या पडदेसा उपरांत तुझो पूज्य येसू आमकां दाखोय. भाग्यवती देवाची माई आमच्या पसंत माग जेजून बसरात आमकां फावो जावच्या. बाप साहेबाच्या इंतसावा पासत आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आणि आमचो दिसपटो गिराय सायज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आणि आमकां दांडल्यान पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुझ्या दयेसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूच जेजू भाग्यवती मरे देवाची माई आम्हा बापया गाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. Tace utor canar foro Salia shivo con uzzuro Kashayam sa chivi gocha Aistewam to uloi tolo Kashayam sa chivi gocha Aistewam to uloi tolo. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. जेजू तुमकां कृपा दिवं. भाव भयणीनो मातशे बसात. आयज मिसाची भेट सुरू जावचे आदीं जे कालच्या दिसा आमच्या चिखलेच्या गांवांत लोजेची गजाल घडल्या ती तुमच्या मुखार दवरता. आमचो गांवचो बाब दामयाव रॉड्रिगीस हाका कालच्या दिसाक पुलीस स्टेशनाचेर अरेस्ट केल्लो आसा आनी काल रातभर आमी थोडे जाण पुलीस स्टेशनार आसले देखून तुमकांय ही गजाल सांगपाक जाय अशें म्हाका दिसता. देखून मिसाची भेट सुरू जावचे आदीं सांगता कित्याक ह्या असल्या वस्तू पासत आमी मागूंक जाय आनी भावार्थान मागूंक जाय खतखत्यान मागूंक जाय. कालच्या दिसाक जी आमची हिंदू भाव भयणां जी महिला मंडळ आसात सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसात तांणी आपले स्टॉल वयर सर्कल जे आसा थंयसर वर्सावळीचीं जी ते स्टॉल्स घालतात तें घातलेलें. पंचायती वाटेन आनीक दुसरे वाटेन खंयची परमिशन्स गेल्या तिची खबर म्हाका ना पूण जशें सांगलां सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसात ती म्हणटात आमी NOC घेतलेली वर्साच्या वर्साक घालतात पूण ह्या वर्साक अकस्मात तांकां ऑर्डर आयली ती थंयसरली काडपाक
आनी तांणी जेन्ना म्हणलें आपणाची NOC आसा घेतलेली, आमच्या विलेज पंचायत चिकाली हाच्या सेक्रेटरीन गाडी धाडली आनी गाडी धाडली ती गार्बेज ट्रक आहा तो धाडलो तांचें सामान सगळें काडून उडोवपाक आनी हें सामान खावपाची खावड गार्बेज ट्रकान घालपाक थंयसर हाडल्या. आनी तेच बरोबर तांणी जेन्ना उलो मारलो तेन्ना आमचे गांवचे थोडे जाण थंयसर पावले तांकां आदार करूंक म्हूण. आनी तेन्ना आमचो दामयाव जो आपल्या कामाक वेतालो तोय थंयसर रावलो. आनीक जे हे काम करपाक आयिल्ले म्हणजे ट्रक घेवन आयिल्ले तांकां फकत एकूच रिक्वेस्ट केलो, तो ट्रक गार्बेजीचो ट्रक मातसो मुखार दवरात. तांकां कित्याक हे भाशेन सतायतात? वर्साच्या वर्साक ही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसात ती जावं चवथीच्या वेळार वो दिवाळेच्या वेळार वो क्रिसमसाच्या वेळार इन्स्टॉल्स घालतात. कित्याक काडपाक लायतात? तांकां आसूं दी इतलेंच म्हणलेलें. त्या उपरांत आमचो गांवचो सेक्रेटरी आनीक मागीर जाल्या उपरांत तांचें कांयच मेळप जावंक ना. सेक्रेटरी थंयसर पावूंक ना. सेक्रेटरी जेन्ना पावला तेन्ना आमचो दामयाव बाब थंयसर आसूंक ना. हे जे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसात, ज्यो आमच्यो हिंदू भयणो आसात तांणी कळयलां, तो खंयच आसूंक ना, ताणें कांयच म्हणूंक ना. पूण आमचो सेक्रेटरी जो आसा ताणें ताचेर फॉल्स कंप्लेन्स घातल्यान कालच्या दिसाक आपणाक एसॉल्ट करपाक आयलो आनी आपणाक एब्यूज करपाक आयलो म्हणून. आनीक आपण काम करता आसतना ऑन ड्युटी आपणाक बॉन केलो म्हणून. जंय तो आसूंकूच ना थंयसर ताचेर फॉल्स कंप्लेन्स घातल्यात आनी काल ताका जेलीन भितर दवरला. आनी ह्या पासत असलें जरी तर आतां जायत आसा जाल्यार आमी प्रश्न करचे पडटात. आनी प्रश्न केल्या उपरांत हांवूय गेल्लो पर्सनली तेन्ना कळून येता वयर थावन आयलां. वयर थावन म्हणल्यार देवान तांकां सांगलां जाल्यार हांव नको, पूण संवसारांतल्या वयर थावन जाल्यार कोण वयर थावन तो तुमकां खबर आसा. जाल्यार वयर थावन जे मनीस आसात ग्राम सभा दिसाक जें कितें आमी उलयल्लें तें आतां राग काडपाक लागल्यात अशें दिसता. आमचे मदली आनीकूय जायतीं जाणां उलयल्लीं ह्या दिसांनी घडये आमचेरूय आनीकूय फॉल्स कंप्लेन्स येवपाक शकता. आनी आयज जें कितें आमच्या भावाक जालां तें आमी दोळे धांपून आनी ओगी रावन पळयत जाल्यार फाल्यां तुमच्याय उमऱ्यार हेंच येतलें. दादागिरी चल्लेली आसा. आनी आमी जरी तर ओगी रावन पळयता जाल्यार फाल्यां आमच्या भुरग्यांक तोंड दाखोवंक आमकां आसचें ना. ह्या पासत तुमी हाचेर मातसो इल्लोसो नियाळ करचो. आनी आयचे मिसाचे भेटीन खेरीत भाशेन आमच्या ह्या गांवच्या सेक्रेटरी पासत मागुया. हें फॉल्स एलिगेशन कोणूय ताचो मास्टर कोणूय जावं वो कोणूय हें चलयता जावं ह्या सेक्रेटरीचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी सगळीं मागुया. तशेंच पुलिसां लागींय उलयल्या उपरांत कळून आयलां तांच्या मुखार तांकां दिश्टी पडटा ताचेर तांणी एक्शन घेवपाक जायना. पूण गव्हर्मेंट सर्वंट कसो सेक्रेटरीन जें कितें फॉल्स कंप्लेन घातलां ताचेर तांणी कारवाई करची पडटा. जाल्यार हे कायदे जंय आमचे बरे मनीस आसात, आमचे पुलीस आसात, तांणी स्लेव्स कशे रावपाक पडटात ह्या पासत ह्या आमच्या सगळ्या पुलिसां पासतूय मागुया. तांकांय फावो ती कुरपा दी म्हूण बरे भाशेन तांणी आपलें काम करूंक. आनी जे कोण आपणाचो राग काडूंक, आपणाचे पॉलिटिकल वस्तू जाग्यार घालपाक जे पावर उजार करतात, मिसयूज करतात, तांचेर सगल्यांचेर खेरीत आशिर्वाद घाल म्हूण आमी आयच्या दिसाक मागुया. आतां सद्याक आमचो भाव दामयाव अंडर फॉल्स एक्युजेशन ह्या हिंदू भाव भयणां पासत ती जेन्ना हे सेल्फ हेल्प ग्रूप घालून आपणाची थोडीशीं स्टॉल्स घालतात तांचे पासत उबो रावलेलो देखून फॉल्स चार्जीस घालून भितर घातलेलो आसा. जाल्यार ताका भायर काडपाक आमच्यान जाता तें आमी करुया. आनी पयले सुवातेर आयचे मिसाचे भेटेन आमी देवा लागीं मागुया. सगळीं उबी रावया. आतां आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता फामियानो फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यान दवरुया मेवन आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता ताचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरें तेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मिलाग्रिना डिकॉस्टा हिच्या ओतम्या पासत देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. जिना फेर्नांडीस करीत भाशेन आपणा पासत मागूंक लायता ब्रेन ट्युमर ऑपरेशन आयज 11:30 वाजता ताचें जातलें. आमी सगळीं ताचे पासत मागुया देवान ताका पेकोवणेचो हात लावंक आनी ह्या ट्युमरांतलें ताका बरें करूंक.
हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार आमी दवरुया. आयज सायबिणीची भेट आल्त चिकाली जायमा नाईक फेर्नांडीस, रेजिना मुंदी जॉन फेर्नांडीस, दाबोली व्हडलेंबाट पास्क्वाल द गामा, आल्त दाबोली वाली सायड पीटर डिसुजा, आपा ऑर्चर्ड गेल नोरोना, आसोय एस्मेराल्दा, देवसा ग्रान फ्रांसिस्को मिनेझीस. ह्या गोरब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. रिच्या भाव भयणीनो, आमकां जण एकल्याक देवान वेगवेगळी देणी दिल्यान आनी आमकां जुट्ट्योय दिल्यात. ह्यो जुट्ट्यो बरे भाशेन वापरून आमी एकामेकाची सेवा करूंक. जायते पावटी घडये आमी एकामेकाची सेवा करूंक चुकल्या, जायते पावटी आमची जबाबदारी सारकी पाडूंक चुकल्या. असल्या आमच्या चुकींचे देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. मैमेवोन देवा, सोर पदवीदार बापा, सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. बागयोंत पावलून एफेस कालान बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, हांव सोम्याचो कोयदी तुमचे लागीं मागतां. तुमच्या आपोण्यांक सोबता तसलें जावं दी. तुमचें जिवीत सदांच कालचें जायात, दुलबोल आनी सोंसणीकायेचीं. एकामेकाच्या मोगान सोंसात. आत्म्यान दिलोलो एकवट शांतीच्या बानपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यात तेन्ना एकाच बरवाशान तुमकां आपयल्यात. तशेंच एक कूड आनी एक आत्मो आसा. एक सोमी, एक भावार्थ, एक इस्नान, एक देव. सगळ्यां वयर, सगळ्यां भितर आनी सगळ्यां सवें आसा तो सोमेस्तांचो आत्मो, सोमेस्तांचो बाप. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. असलींच मनशां सायबा तुजें मूग पडूंक आशेतात. परतून म्हणया, असलींच मनशां सायबा तुजें मूग पडूंक आशेतात. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेता तीं सगळीं. संवसार आनी संवसारांतलो लोक, सगलो लोक ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मारल्या. ताणेंच तिका उदका वयर तीर करून दवरल्या. जबाब, असलींच मनशां सायबा तुजें मूग पडूंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत, ताजे पवित्र ठिकाण्यार पांय दवरूंक कोणाक फावो. जो नितोळ आतांचो आनी निर्मोळ काळजाचो, जो अळक्या पळक्यांक वस्तूंक लोबदो ना आनी सुपूत घेवन पेल्याक फटयना, तसल्याच मनशांक. जबाब, असलींच मनशां सायबा तुजें मूग पडूंक आशेता. तुका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताजे सरवंडाराक देवाची कृपा. असलींच मनशां
ताका सोदीत सोदीत आसा. तुजें मूग पडूंक आशेता जाकोबाच्या देवा. जबाब. असलींच मनशां सायबा तुजें मूग पडूंक आशेता. उद्गार. बापा, स्वर्गार आनी पितिमीच्या दुनिया, हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सर्गीच्या राजाचे गूठ तुवें ल्हानांक उक्ते केले. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसुया. जेजून लोकांक म्हणलें, वस्तूम ते तावन हें खूब चडोन मांडटा तें पळोवन तुमी रोखडींच पावस येता म्हणटात आनी तशेंच घडटा. आनी दोकीणी तावन वारें मारतोच तुमी म्हणटात गरमी जातली आनी तशेंच घडटा. आरे दोंग्यानो, प्रितुमेचें आनी मळबाचें तोंड कशें पारकुचें तें तुमी जाणात. हो काळ पारकूंक तुमचे लागीं जायना तर? नीट सारकें कितें तें तुमी कित्याक थारायनात? देखीक तुज्या प्रतिवाद्या बरोबर अधिकाऱ्याशी वेता आसतना ताच्या हातांतलो सुटूंक वाटेरूच जाता तितलेंय कर, नाजाल्यार तो तुका नितीदाराशी ओडून व्हरत आनी नितीदार तुका कोसाबाच्या हातांत दीत आनी कोसाब तुका भणकोणींत घालीत. निमाणी दोमणी फारीक करीसर थंयचो तूं सुटचो नाय म्हूण हांव तुका सांगतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. आरे दोंग्यानो, प्रितुमेचें आनी मळबाचें तोंड कशें पारकुचें तें तुमी जाणात. हो काळ पारकूंक तुमचे लागीं जायना तर? भाव भयणीनो, ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करता आसतना कालच्या दिसाक वो कालचे रातीक जें कितें घडलें तेंच आख्खेंच म्हज्या मनान घुंवतालें. म्हणटच आनीक कांयच मनान येवंक ना. आनी आयचें शुभ वर्तमान आसा तें आमचें मन किरीत भाशेन ह्याच वाटेन ओडटा. जें कितें घडटा आमचे भोंवतणी आजून पासून घडये आमी दोळे धांपून आसांव काय, वो आमकां दिसती पडना काय, वो आमकां समजना काय, असलें म्हणपाक जाता. कित्याक जायत्यो वस्तू आमच्या दोळ्या मुखार घडटात. भोव करून ओनीत जे आतांच मिसाचे पयलीं तुमकां सांगल्या, फॉल्स एलिगेशन घालून जे कोण आपणाचें तोंड उगडटात तांकां भितर उडोवप, फॉल्स केसीस घालप, खूब वायट, ओनीत. पूण जेन्ना हें आमी पळयता तेन्ना जायते पावटी आमी घडये व्हडा व्हडान आमकां नीत जाय, शांती जाय, सगळें बरेंपण जाय हें उलयता. पूण हें बरेंपण करपाचो वेळ येता तेन्ना आमच्यान तें पारकूंक जायना आसल्या भाशेन करता. कुड्डेपणां, धंगेपणां करता. आनी हें आयचें शुभ वर्तमान घडये आमच्याय तोंडार मारता. जरी तर हें प्रितुमेचें रूप पळोवन तुमच्यान समजूंक जाता पावस केन्ना पडटलो, गरमी केन्ना जातली. ही सिजन्स जी तुमच्यान जरी तर पारकूंक जाता, समजूंक जाता, तुमच्या जिविताचो सिजन, तुमच्या भुरग्यांचो फुडार समजना. आयज जेजू हो प्रश्न विचारता, हें करूंक तुमच्यान जायना तर? हांव चिंत्तालो म्हज्यान जायना काय म्हूण, आनी म्हजे बराबर दुसरीं आसात तांचेंय चिंत्तालो आमच्यान कित्याक जायना. आनी तेन्ना म्हाका दिसती पडल्यो थोड्योश्यो वस्तू भोव करून ज्यो आमकां भिरांत हाडटा. घडये आमचें कितें तरी आसा जें आमी वायट केल्लें आसा आनी आमचें रिकॉर्ड आसा आनी देखून तोंड उगडप ना. वो म्हजें कितें इलिगल आसा
ते मोडून घालतले वो म्हज्या घरच्यांक कोणाक जॉब दिल्लो आसा थंयसर सतायतले, ह्यो सगल्यो वस्तू चिंतून जायते पावटी भिरांतीन म्हज्यान उलोवंक जायना. कित्याक उलयत जाल्यार बेश्टेंच आमच्या जॉबाचेर येतले, आमचें इलिगल घर बांदलां ताचेर येतले, वो आमकां सतायतले, वो आमची रिवेंज घेतले. कित्याक जे कोण हें करतात ते रिवेंज घेवपाक एकदम हुशार, आनी देखूनच आमच्यान जायना पडोवंक. पूण तेच बरोबर जरी तर अशेंच चल्लें आनी हांव जरी तर आयज भिवून रावलो जाल्यार फाल्यां म्हज्या भुरग्याचें कितें जातलें हें समजना तर, हो प्रश्न जेजूचो. भाव भयणीनो, आमी जण एकलो ह्या संवसारांत जियेता आसतना आमकां जण एकल्याक जबाबदारी आसा, आनी आमकां जण एकल्याक हक्क आसात आमची उदारगत करूंक. जण एकल्याक आमकां आमची उदारगत करूंक हक्क आसा, आनी ती कोणाच्यानूच माडोवपाक जायना. आनी जरी तर कोणूय माडयता जाल्यार ही भासाभास जावपाक गरज, उलोवपाक गरज. आनी हें जेजू आयज दुसऱ्या भागान आमकां सांगता, तुज्या प्रतिवाद्या बरोबर वाटेर आसतनाच कशे भाशेन तुज्यान हातूंतलो भायर सरूंक जाता तें उलय. नाजाल्यार चड मोट्यार जरी तर पडलें म्हणजे नितीदाराशी जरी तर गेलो जाल्यार तुवें जी ओनीत केल्या ती मुखार येतलीच, ती चुकची ना. घोडे फटोवपाक तूं कितलोय हुशार जायत, घोडे तुकडे इन्फ्लुएन्स कितलेंय आसंक जायत, वो घोडे तुजे लागीं पयशे दिवन विकते घेवपाक जातात. कित्याक आयज जायते जाण विकरेक पडलेले आसात, जांच्या हातान जुट्टी दिल्ली आसा, जांकां जायते पावटी राखणदार ठेवलेले आसात, ते पासून आयज विकरेक पडलेले आसात. आयज जायते पावटी आमचे प्रेस जे आसा विकरेक पडलेले आसा. जो न्यूज घालपाक जाय ते घालपाक रेडी आसनात. भिरांत दिसता, सर म्हाका सतायतलो, हो सतायतलो, तो सतायतलो, तांचेर आड उलोवपाक जायना. आनी असल्या वेळार जायते पावटी प्रेस थंयसर येयना पासून, पूण नाका जाल्ल्यो बारीक बारीक वस्तू आसात. धाकटी इनॉग्रेशन जरी तर सर आसात ते करतात जाल्यार सगळे कॅमेरा घेवन ते थंयसर पावतात. विकरेक पडलेले आसा आमचे प्रेस आसा ते पासून. जाल्यार असल्या वेळार भाव भयणीनो, हांकां सगल्यांक जेन्ना सारक्या नितीदाराशी पावतलीं तेन्ना आनीक कांयच आसचें ना. निमणी दमडी फारीक करीसर तूं थंयच उरतलो. कित्याक चूक केल्या म्हूण जाणा, आनी जाणा जावन केल्या, बडे भिरांतीन केल्या, पूण जाणा जावन केल्या जाल्यार ताची भरपाई करचीच पडटली. भाव भयणीनो, हे मतीन दवरता आसतना आयच्या जाबाबान आमी म्हणलां, असलीं मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. खंयचीं तीं मनशां? आमी आशेतात काय देवाचें मूख पळोवंक? वो आमी ह्या संवसाराचें म्हेळें रूप आसा तेंच पळोवन खुशाल, आनी मागीर जाता तें जावं, मरता तेन्ना पळोवया, स्वर्गार पावता तेन्ना पळोवया. आमी हेंच रूप पळोवन, हेंच मनशाचें रूप पळोवन आमी धादोस? जाल्यार आमकां फावो जातलें देवाचें रूप पळोवंक जाल्यार जी आज्ञा आमकां देवान दिल्ली आसा ती आमी पाळूंक गरज. आनी ती पाळूंक आयच्या पयल्या वाचपान आमकां बागून पावलून एफेसकारांक चीट बरोवन सांगलां, आमी सगळीं एक कूड, एक सोमी, एक बावार्थ आनी एक स्नान. आनी जरी तर आमी एकवटान आसाव जाल्यार आमचेर कोणाच्यान आड वचपाक जायना. आनी एकवट म्हणटा तो न्हयच फकत एकाच धर्माचो, दुसऱ्याय धर्माची भाव भयणां आमचे बराबर आसात. आनी ह्या पासत कालच्या दिसाक जरूय ती हिंदू भाव भयणां आपली दिवाळेची तयारी करतालीं, आपलो दिवाळेचो सेल करपाक बाबडीं बसलेलीं. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जेन्ना गोंय आमकां आत्मनिर्भर जावपाक हे सगलो सरकारान उलो मारलेलो आसा, बायलांक वयर काडपाचें उलयल्लें आसात, पूण दुसरे वाटेन तींच बायलां जेन्ना रस्त्याचे कुशीक हो ल्हान वावर करपाक बसतात तेन्ना तांकां आमची पंचायत उजार करून आनी आपली पदवी उजार करून सतायतात. जाल्यार आमकां एक म्हणपाक जायना. आनी ज्या मेरेन आमी एक जायना, ज्या मेरेन आमी हे धर्माचे भेद कुशीन दवरून वो आमकां कोणें वोट घायला आनी कोणें वोट घालूंक ना, कोणें इलेक्शनाक सपोर्ट केला आनी कोणें इलेक्शनाक सपोर्ट करूंक ना, आनी आख्खें जरी तर आमचें जिवीत फकत इलेक्शन जाल्यार भाव भयणीनो आमकां देवाचें रूप पळोवंक आशेतात तें मेळचें ना. आनी जरी तर आमी देवाचें रूप पळोवंक आशेता जाल्यार देवाची आज्ञा आमकां सादिशी. आनी देखूनच आमी उद्गारान आयज म्हणलां, बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक स्वर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केले. हे ल्हान आमी काय?
आमकां उक्ते जाल्यात काय हे सर्गींच्या राजाचे गूट, आनी जेन्ना हे गूट आमकां उक्ते जातात ते आमी उक्त्या मनान उक्त्या काळजान घेवपाक तयार आसांव काय आमी आमची काळजाची दारां बंद केल्यात, आमचे कानाचे पड्डे बंद केल्यात, आमची दोळ्यांची दारां आमी धांपल्यात आनी आमकां कांयच पळोवंक नाका, जाल्यार आमी देवा लागीं ही कृपा मागुया. हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां जण एकल्याक जेजूची आज्ञा पाडून आमी जें कितें करूंक जाय तितलेंय करूंक आनी देव आमचे बरोबर आसा हे आमी विस्वास धरूंक हे भेटेंत आमकां कृपा मागुया. गायन घेऊया C8 पेज नंबर 31 C8. Cori bokti, bolidana, zaileachi, roya priti, ogal bapa, marutuge, ogal keli, ibetoni, ogal bapa, marutuge. Bapa, manun tuge, mogan keli, ibetoni. म्हज्या भाव भयणीनोय म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी घालाय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयल्या ह्या पवित्र गुटां वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताये जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा, थीर बरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार भला तुज्या वैभवान उंचरगी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय, उंचरगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें,
तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोठुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदता, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू तुवें ल्हानांक उक्त्यो केल्यो देखून आमी तुका दिनवासता. हेंच दिनवासणेचें मोन आमी बापाक उबारुया आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी तूं संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकपडटा एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन Jesu moja, ilgol mozot mo, unchang zalya, ta cividut zekli, dori tuje, karisma waltole, magato sot, sodun vozunaka, dori tuje, Carisma valtole, agato sos, solun vozunaka, nanlug laglia, moja wot miang Jesu, moje kantut, sorga velia mundia, ye Jesu ye, tuka ashon raka. तुझे शिवाय कसलोच म्हाका जीवना ये जेजू ये तुका आशोन रावता तुझे शिवाय कसलोच म्हाका जीवना मनशाचो पूत आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या सर्गीच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडोशी कर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगलो आदार आनी सर्गीच्या गुटांची अदीक अदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळूं म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. निमणें गीत गावचे आदी आनीक एक पावटी सांगता. जें कितें कालच्या दिसाक घडलां, आमच्या भावा दामयावा सवे फॉल्स एलिगेशन घालून ताका जेलीन भितर उडयल्लो आसा, तें एकदम वायट. आनी हें काम आमच्या गांवच्या सेक्रेटरीन केलां फॉल्स
कंप्लेन दिवन हें वायट जें आसा ताचेर आमी आमचो ताळो उबारपाक जाय. आयच्या दिसाक जरी तर तुमकां उलो मारलो येवपाक जाय म्हूण तुमी येवपाक तयार आसतलीं? येवपाक तयार आसतलीं? बरें. बेश्टीच आमी बोवाळ करची न्हू, आमकां झगडीं केस्तांवां करपाक नाका, पूण आमकां नीत जाय. आनी नीत मागूंक आमकां सगल्यांक हक्क आसा. आमकां सारकें समजल्या उपरांत कशे भाशेन वस्तू आसात त्यो आतां पुलीस स्टेशनार आनी मागीर बेल घालपाक जो प्रोसेस आसा तो केल्या उपरांत कळटलो कशे भाशेन जाता. त्या प्रमाणे आयज आनीक एक पावटी तुमकां सगल्यांक हांव एक विनंती करतां, आयज कम्युनिटी ग्रूप आहा तो मातसो उक्तो दवरचो. कोणें जरी तर सायलंटार बीन दवरलेलो आसा जाल्यार उक्तो दवरचो. जरी तर कितें गरज आसा आमकां लोकांक येवपाक जाल्यार आमी ह्या ग्रुपाचेर मेसेज धाडटले, हांव धाडटलो पर्सनली ही मेसेज धाडटलो. तुमी येतलींत आनी तयार रावतलींत निती पासत म्हूण रावता. तरणाट्यांक केरीत भाशेन उगडास करता. आयज म्हाका, फाल्यां तुका. आयज जे आमचे वडील आसात तांचेर जरी तर अशें जाता जाल्यार फाल्यां तुमकांय तेंच करतले. स्लेव्स जरी तर तुमी जायना तेंचे जाल्यार मागीर असली नाका जाल्ली एलिगेशन्स घालून सेक्रेटरीक उजार करून आनी कोणाक उजार करून असली कंप्लेन घालीत रावतले. आनी असली फॉल्स कंप्लेन घालता तेन्ना आमी एकामेका बराबर जरी तर उबी रावना जाल्यार एक एकलो घडी आमी भितर आसतल्या व एक एकल्याचें भोव करून आमच्या तरणाट्यांचें जो फुडार जो आसा तो थंयच चिड्डोन उरतलो. तर आमचो फुडार आनी आमच्या तरणाट्यांचो फुडार चिड्डून दवरपाक कोणाक हक्क ना. आनी जरी तर तशें कोण करता जाल्यार आमी ओगी रावपाक जायना. निमणें गीत करुया. गायन घेऊया F16 पेज नंबर 93. F16. मिसाची भेट कादार सोबली, क्रिस्ता शांती करा सोन्या, सोगी कुर्बा आमचे देवली, देवा कारगा आदान दिवया, देवा कारगा आदान दिवया. सोगीचे उन्हान मुक्तान लागली, दोनया देवा आदान दिवया. Betul sobli min vasnici sarung shikya min vasnici sarung shikya.